भौशीक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमावाड पुलीस कागाळ करपी NSUIचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकाराक NSUIतल्यान काडून उडोवपाचे गोयच्या NSUIन थारायला। परवरेच्यान काँग्रेसीची तिकेट मेळोवपा खातीर सुनील ब्लॅकमेल करता असो आरोप NSUIची प्रदेश अध्यक्ष हसीबा अमीनान केला। The act that has been anti-party act that has been taken up by Mr. Sunil Kauttankar is not supported by NSUI. NSUI Goa unit is not supporting the act that has been taken up by him. In fact, he has gone against our rules and regulations. He has gone against our code of conduct, the NSUI code of conduct. So we are condemning this act. And we will also make sure that an action is taken against him for this negative act, that for having broken the NSUI code of conduct. And although being an office bearer from NSUI, he has taken up anti-party politics, which we are not, which we do not support, which we are completely against. So we will not tolerate it. We will be expelling him from his post. It has already been sent to the national team. The allegations that have been against him, the mistakes that he has done, how he has broken the rules and regulations, how he has broken the code of conduct of NSUI. And we are just waiting for the permission from the national team, and immediately he will be expelled. He is not allowed to go up to the press without the prior permission of the president. There's a hierarchical system that he has to respect. This system has not been respected. He has gone up to the press. Nobody was notified, and it is completely wrong. We have received from certain senior Congress members, we have received complaints that this has been a blackmail technique by Mr. Sunil Kauttankar to get a Congress ticket. He has tried this again and again. It's been baseless allegations that have been put. He has been trying to do this for a very long time, trying to spoil the name of Congress senior men, which we will not tolerate, Congress senior leaders. We've been receiving complaints that he is trying to use this means to blackmail the Congress to give him a ticket. There have also been strong allegations which have come down from our colleges, the colleges which have been voting for us. Since we are a student body, we have got strong allegations that have come down. There has been news that he has been backed by the GVP chief, and that he is trying to spoil the image of Congress somewhere, because he is taking up issues only with Congress leaders, with senior Congress leaders, and again he is taking up issues which are not from his area, but he's being a person from the north coming all the way to the south, taking up issues from that side. There is a lot of chaos and mess that he is creating by doing a lot of things out of the way. PN सिटीजन फोरमान शुक्रारा आनीक 2 उमेदवार जाहीर केले. फोरम मडगांव आणि पेडण्यां उमेदवार घालपाचे आसात. मडगांवां अब्दुल माटीन, दाऊद कारोल हाची उमेदवार म्हणून घोषणा केल्या. पेडण्यां राजन कांबळीक उबो करतात. इतल्यान फोरमाच्या उमेदवारांचो आंकडो 7चेर पावला. कॅसिनोक लागून फोरमान भाजपाचेरूय टिका केल्या. आणि आयज आमी आनीक आमच्या 2 उमेदवारांची नावां घोशीत करपाक गेल्यात. ती अशी जावन आसात. पेडणे मतदारसंघात राजन कांबळी, मारगांव मतदारसंघात अब्दुल मतीन दाऊद कारोल. आज जे 2 जाणांक जे पळय आमी घोशीत केल्यात, तांकां त्यांच्या गांवच्या लोकांनी तांकां फुडें काडून तांकां बसपाक पेडणे गांवांत आनी मारगांव गांवांत तांकां सपोर्ट केल्लो आसा. आणि त्यांच्या लोकांनी, जे मारगांवचे जे लोक आसा, त्याचे सपोर्टर आसा, त्यांच्यानी आमकां मेळोन त्या मनशांक घेवन आमच्या फुड्यान येवन त्यांची नावां प्रपोज केल्ली, आणि आमी त्यांची चारय वाटेन खबर काडून आमी तांकां फायनल केल्ले आसा. जितले आमचे पेडणेकांचे हाल जाल्लेले आहा, वचत ते वाटेन आमचे हाल जाल्लेले आहा. शेतां कांय ना करपाक, कांयच ना. दोंगर सगळे इकलेले आहात, आणि ताका लागून जो जागृत गोंयकारांचो जो एकवट आहा तो खरोच गरजेचो आहा. आयज आमी गोंयकार एक जावपाक जाय. हेच्या फुडें जाल्यार आमकां तकली वयर करून चलपाक व्हेरी डिफिकल्ट आसतलें. ताका लागून आयज हांव तरणाटो, एक्चुली तरणाट्यांक हे राजकारण करपाची गरज नासली, पूण आयज हेंच्यांनी जे कितें केलेलें आहा, आमच्या फुड्यान परिस्थिती निर्माण केलेली आहा, ताका लागून आयज हांव गोंयकार फुडें सरलो आहा एकलो. ताका लागून हांव म्हाज्या पेडणेकारांकूय मागता, पेडणेकारांक लागीं की म्हाका सपोर्ट करचो, की कितें तरी करया आमी पेडणेकार. गोंयान खानान खान हात घालून आयज आमी फुडें वचया. इतकी वर्सां ह्या फिल्डान काम केल्या उपरांत आमी आमच्या जेन्ना गांवांत जेन्ना आमची कंट्री जेन्ना आमी रिटर्न आयले हांगा पळयलें जाल्यार इट इज टोटली अ डिजास्टर. हांगा खंयच्याच फिल्डान गव्हर्मेंटान कसलेंच लक्ष घालूंक ना.
नाव गव्हर्मेंट डिक्लेअर केल्लें आसा की डिजास्टर मॅनेजमेंटाचे आमकां SMS येतात की जेन्ना डिजास्टर जातलें तेन्ना तुमी मेडिसिन्स हें तें बट प्रॉपर डिजास्टर मॅनेजमेंट हॅज टू बी इम्प्लिमेंटेड हाजेर गव्हर्मेंटाचो लक्ष ना हे आमी जर आमकां जर वेचून जर हाडलें जाय जाल्यार फर्स्ट आमचें लक्ष जें आसतलें तें ऑन डिजास्टर हे सीफेरर्स जे आहा ते आयज सगळे टोटली निग्लेक्टेड आसात ऑल ओवर इंडिया स्पेशली आमचे गोंयकारांची हिस्ट्री आसा सीफेररांची हेंचे इश्यूज आमकां घेवपा जाय हेंकां आयज तर तुमकां जर सांगितलें आमी गव्हर्मेंट जे पेन्शन जे दिता ते तुमी आसतले हेंकां 200 रुपया म्हयन्याक पेन्शन मेळटा वेरएज डिडक्शन्स जे जाता ते कमीत कमी 8 ते 10 हजार रुपये ते डिडक्शन्स आसता. नगरसेवक आर्थूर डिसिल्वान सध्या फातोडेच्यान दामू नायक आनी विजय सरदेसाय आड अपक्ष म्हणून वेंचणूक लडोवपाचें थारायलां. बिरेस्तारा एका पत्रकार परिशदेंत आर्थुरान नांव घेनासतना दामू नायक आनी विजयाचेर फोग काडलो. आर्थूर म्हणटा अधिकृत आमदार कांयच काम करिना जाल्यार अनाधिकृत आमदारांची कामां सगळीं कागदाचेरूच. म्हळ्यार जे आमकां 20 वर्सां जालीं फातोर्डा आमी कशें फाटी उरला तें सांगपाक लागून आमी हेजो प्रेस तुमचे कडेन घेतात. फर्स्ट ऑफ ऑल आमगेलो जो आयचो आनी आमदार आसा तो सदांच एकूच तेजो लोकां कडेन एकूच आन्सर आसता फातोर्डा डेव्हलपमेंट तुवें बाबा ह्या 10 वर्सांत कित्याक करूना म्हळ्यार तो इतलें सांगता की बाबा आपूण ऑपोजिशना आसा 20 वर्सां रूल केला 10 वर्सां काँग्रेसीन केलें 10 वर्सां BJPन केला दोगी जाणां फक्त स्वताचें डेव्हलपमेंट करून घेतला फातोर्डा बद्दल कांयच करूना. ऑफिशियल आमदार आहा आनी एक अनऑफिशियल आमदार आहा. ऑफिशियल आमदार आहा तो ऑपोजिशन म्हणटा डेव्हलपमेंटा फाटीं रावला आनी अनऑफिशियल आमदार आहा तेणें भरपूर डेव्हलपमेंट केलें फक्त पेपरांचेर ताणें इतलें डेव्हलपमेंट दाखयलां की खंय कितें जालें तो फोटो आपल्याक घालपाचो. हे फातोर्डा सगळे हाडटात कित्याक मडगांव जागो ना म्हणून हे फातोर्डाचेर लोड हाडून घालतात सगळो ट्राफिकाक आनी आज ट्राफिका लागून असले फातोर्डा प्रॉब्लेम जाला की जे आमचे 20 वर्सांचे 25 वर्सांचे रस्ते आसलेले ते तशेंच आहा आनी हे सगळे बिल्डिंगां सगळे लोक एक देवळां आसा आमची फातोर्डा समज एक देवळां नाल्यार एक कपेलान मिसाक गेलो जाल्यार त्या देवळां भायर म्हाका दिसता एक 40-50 गाडयो लायनीन रावतात एक भटाक कांय उलोवपाक मेळना कांय ना एक कसली पुजा करपाक मेळना एक कपेलान एक फादरीक मीस सांगपाक मेळना तशेंच हे मस्जिदीन तेंच जालां. हे रस्त्याचे जे प्रॉब्लेम जाला ते म्हाका दिसना हे आमदारां कडेन आनी हे नॅशनल पार्टी कडेन सॉल्व करपाक जावपाना कित्याक हे नॅशनल पार्टीन आमकां 20 वर्सां रूल केला 10 वर्सां काँग्रेसीन केलें 10 वर्सां BJPन केला दोगी जाणां फक्त स्वताचें डेव्हलपमेंट करून घेतला फातोर्डा बद्दल कांयच करूना. 1.5 म्हयने जालो हांव पळयतां आनी आमचो दुसरो अनऑफिशियल आमदार म्हणटा तो फक्त आमगेले शेतां भितर आतां ते शेत लावपा जाग्यार रेडीमेड माड हाडून लावपाक लागला. आतां शेतान हेजे फुडें तुमकां म्हाका दिसता शेत बीत जावपाना फक्त रेडीमेड केळी झाडां माड अशें लागपाक लागला कित्याक ते फाल्यां कन्वर्शन करपाक लागला. अशें आमचे फातोर्डाचें हें फुडें तर अशें जायत कशें जावपाचें तें तुमी सांगात. आनी आर्थुराक म्हजो फूल सपोर्ट हांवें तुमगे कार्यकर्ता सगळ्यांक सांगून दवरला हांव आर्थुरा बरोबर रावतलों. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसाव.